आमचे गोय कितलीशींच वर्सां पोर्तुगीजाच्या ताब्यान आशिल्लें। ह्या काळांत गोंयच्या लोकांचेर कितलेच बंधन बदल आनी बंदी घातली, पण इतले सगळे बंधन आसून सुद्धा गोंयच्या एका प्राचीन गांवांतल्या लोकांनी पोर्तुगीज सरकाराच्या विरुद्ध वचून एक सण साजरो केलो। हो सण तांच्यांनी कसो साजरो केलो आनी ह्या सणा फाटी तांची युक्ती कितें आशिल्ली हेच सगळे जाणून घेवंक आयज आमी पावली मांडूर परिसरांत आशिल्ल्या डोंगरे ह्या गांवांत। हो गांव आपल्या लोककथा, परंपरा आनी एकवटा खातीर खूब प्रसिद्ध आसा। गांव जरी ल्हान आसलो पण मोठ्या इतिहासाचे वजे घेवन डोंगरी आयज सुद्धा आपल्या वळखीन ठामपणे उबो आसा। आनी इत्रूज म्हटल्यार डोंगरेकारांचो अभिमान। हो तांच्या खातीर फक्त एक उत्सव न्ही, तर त्यांचो इतिहास, त्यांची ओळख आनी लोकशक्तीचे एक उदाहरण। इत्रूज हें आमचें 1800 शतकांच्यान आमी सेलिब्रेट करता। तेन्ना पुर्तुगीज सरकार आमकां शिगमो असो करूंक दिनाशिल्ले, की शिगमो म्हणल्यार तेंचे हितून ते बंदी आशिल्ली आनी तांकां तें कळनाशिल्लें आमचो शिगमो म्हणल्यार कितें तें। जेन्ना आमकां ते अरेस्ट करपाक लागले, शिगमो आमकां प्रोग्राम जे कितें करता पळय न्हू ते आमचे बंदी करपाक लागले आनी आमकां कसलेंच तें फंक्शन आमकां करपाक दिना जालें। तेन्ना आमी तेंचे पुर्तुगीज भाशेन तें आमी इत्रूज नांव दवरलें। अशे तरेन हें इत्रूज नांव आमचें डोंगरे जें आमचें इत्रूज हें जाता पळय शिगम्याचें तें आमी इत्रूज म्हण नांव पडलें। तेन्नाच्यान आमचें पुर्तुगीज सरकार हें करता तेन्नाच्यान हें नांव पडलें आमकां। इत्रूज हो उत्सव हिंदू कॅलेंडराच्या 11व्या म्हयन्यात म्हणजे माघ म्हयन्यात साजरो करता। 5 दीस चलणारो हो उत्सव गोंयांत खूब लोकप्रिय आसा। फर्स्ट ऑफ ऑल इत्रूज म्हणजे आमची शुक्रार दीस न्हू आमची फट्या सुवारी आसता, वेरीन आमी सगळे 5 मंडप आसा। आमचे धाकट्या भटान 2 आसा, श्री जगदंबा षष्ठी शांतादुर्गा तो एक मंडप आसा, मागीर देट्टे देव प्रसन्न तेजो आसा, तारी मंडप, दम मंडप आनी टोटल 5 मंडप आहात। सो तेज्या खातीर आमच्या 5 मंडपांची जी सुवारी आसा पळय ती फाटाफाट फटे सुवारी म्हणटा ती स्टार्ट जाता। तेजे नंतर आमचे सॅटर्डे आमची सत्री फुलोवप जाता। नेक्स्ट डे रातची 11 सुमार सत्री फुलयले नंतर आमच्या आयतार दीस सगळ्याक सुवारीची नगर प्रदक्षिणा घराघरांनी भोंवता आनी त्याच टायमार आमचे कॅथलीक भावांची तेंची सुसायबिणीची फेस्त तेजीय फेरी जाता। सो बेजिकली आमी सगळे मेळोन हो सण म्हणटा तो साजरो करता। सोमार दीस आमची लालकी आसता, लालकी आसतकूच मागीर आमचे मंगळार दीस आमचे ढोल ताश्याचे जे पारंपारीक आसा पळय वाद्य, घुमट म्हणटू, मागीर ढोल ताशे, कासाळे, सुवारी वादन हे जे आमचे पारंपारीक आसा पळय ते आमी ते लोकांच्या समोर मांडटा। निमण्या दिसा कितें जाता? निमण्या दिसा आमची कशें आसता की निमण्या दिसा आमचे आतां मेळ आसता आनी लास्ट आमचे आसता पळय ते बुधवार दीस ते गुलालोत्सव आसता। वेरीन आमी सगळे लोक 5 एक इत्रुजा मंडपान थंय वचोन गुलालोत्सव साजरो करता। थंय सगळ्यान पयलीं गुलाल जाता म्हणून अशें आमच्या जाणटेल्यांनी सांगलां आमकां आनी तेच आमी मानून फुडें वयता। सो थंय पयलीं गुलालोत्सव जाता आनी थंयच्यान हो स्टार्ट जाता आनी आमी 12 म्हटल्यार दनपारचो तो काबार करता, सगळे फिनीश करता। आता गोंयच्या खंयच्याय वाठारांत आमी म्हटलें इत्रूज म्हटल्यार डोंगर अशें सामकें फामाद आसा, तर तुमच्या हांगासर लोकांचो प्रतिसाद आता ह्या पयल्या त्या वर्सांनी वाडला असो दिसता तुमकां? खूब 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 भयंकर वाडला। लोकांची मागणी जी आसता पळय, लोक हांगा कळकळीत सारके धांवून येता आनी सगळे कितें विचार आसा ते मांडटा, देवी समोर मांडटा। प्रत्येक षष्ठी शांतादुर्गा म्हण, जगदंबा म्हण हे देवी समोर मांडटा आनी तेंचे कितें कितें आसा ते मनोकामना ती पूर्ण जाता। लोकांक विश्वास आसा म्हणून लोक हांगा परत परत एवरी इयर तरी एटलिस्ट एक वर्सान तरी पावना जाल्यार कशाय भाशेन तरी पावन करून वटी म्हणटू जावं आनी कितें प्रसाद म्हणटू आपले जे कितें आसा दिवपाचें आसा पळय ते कशें तरी पावयता आनी तिचे समोर आनी ती पावन करून घेता। पयलींच्या काळांत इत्रूज साजरे करपाक फक्त गांवांतलेच लोक जमताले, पण आतां गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतले लोक व्हड संख्येन इत्रूज साजरो करपाक डोंगरेर पावता। गोंयांतलो पारंपारीक उत्सव म्हणजेच इत्रूज उत्सव ही एक वेगळे विशेशतेय आसा आनी डोंगरेवलो इत्रूज म्हणटा तो गोंयांत खुबूच फामाद आसा। जाचेर सगळे शिगमो जे आसात, सगळे 5 गडी जे आसात ते एकठांय येवन ह्या इत्रूज हो जो पुर्तुगीज जो शब्द जो आसा तो आज मुखार वता आसतना आमी पळयता। एक उदंड असो प्रतिसाद, उत्साह आनी गोंयचे खरें जो शिगमो जो सुरू जो जाता तो
तो ह्या डोंगरेच्या गांवांतल्यान जाता. अशा वेळाचेर सगळे भाविकांक हांव खूब मनापासून शुभेच्छा व्यक्त करता. आई जगदंबेन ह्या सगळ्या भक्तगणाक, सगळे शिगमो प्रेमीक आणि हांगा आयिल्ले गेल्ले सगळ्याक बरे तरेचो विचार, आचार, संस्कार प्राप्त करून दिवचो, तांकां आरोग्य प्राप्त करून दिवचो अशें हांव देवा लागीं मागतां. डोंगरी ही कलाकारांची खाण आणि ह्या डोंगरे गांवांतल्यान बरेचशे उंचेले पावंड्याचेर, तेंगशेचेर आज कलाकार पावले, नांवूय डोंगरेकारांचे जाल्ले आसात आणि आज घडत आसात. ही ह्या डोंगरे गांवची विशिश्टाय आसा. आणि अशाच ह्या वैशिश्टेक लागून आज गोंयांतले बरेचशे भावीक ह्या इत्रुजा खातीर येतात आणि हो इत्रूज सगळ्यांच्या जिवना भितर एक आनंदाचो उत्सव, आनंदाचो महोत्सव घेवन मुखार वता आसतना हांव ह्या सगळ्या डोंगरे वयल्या सगळ्या डोंगरेवासियांक हांव परबी भेटयतां आणि ह्या इंत्रुजाचो आजचो उत्सव जो आसा तो असोच मुखार फुलचो, धोलचो आणि नवे आमचे गडी तयार करून ताजी ती पारंपारिकता जी आसा ती अशीच तरेची मुखार व्हरपा खातीर सगळ्यांक म्हजे शुभेच्छा व्यक्त करता. ज्या कोणाक गोंयचे लोकसंगीत अनुभव करपाक जाय तांच्यांनी सुवाळी दिसा हांगा मुद्दम येवचें. आमचे ट्रेडिशनल इन्स्ट्रुमेंट जशे कासाळे, ढोल, शामेळ, घुमट हे सगळे हांगा वाजयता. सगळी मांडावळ मूळ परंपरेन केल्ली आसता आणि हो दृश्य खरोच पळोवपा सारको आसता. डोंगरेर पावून एक मात कळ्ळें, हांगचे लोक इत्रूज साजरो करिना, इत्रूज जगता. रंगाच्या उधळणेत आनी प्रार्थनेच्या शांततेन डोंगरेर इत्रूज व्हड संख्येन मनयता. एक गांव आनी एक प्रार्थना होच तर इत्रुजाचो खरो अर्थ. तर ही आशिल्ली आमची डोंगरे वयली इत्रूज बद्दल खाशेली कार्यावळ. अशाच कार्यावळी खातीर पळयत रावा RDX गोवा.